आमचे रोड आसा न्हू ते सगळे आकूड आसा. हे रोड आमकां मोस्ट आतां येरादारी खूब वाडल्या तेन्ना एक्सिडेंट हे जायत रावता, लोकांक त्रास जाता. तेन्ना हे रोड आसा ते रुंद करचे. आनी आमी सगळे इस्टिमेट करून दिल्ले आसा, पूण आमचे परीकर जितके धाडटा तितकेच हांगा तेचे एमावंट येता, तेच्या वयर परीकर कितेंच करूंक शकना. तेन्ना आमचे इस्टिमेट आसा न्हू ते आमचे चडांत चड परीकरान घालून घेवचे. ओके. अशें तुमचे सर कितले इस्टिमेट अशें तुमी इस्टिमेट कमीत ते 30 वयर आसा आमचे पंचायतीचे रेडी आसा 30 वयर. आनी ते इस्टिमेट आमचे तितके आमचे कंप्लीट करून दिवचे. दाबोळ जंक्शन ते फट्टरी 1-1 मीटर रुंदीकरण आसा आनी ते ऑलरेडी जाल्ले आसा, पूण तेजे हे करून अजून 2च रोड धाडल्या. तो रोड डबल फाटी दवरला कित्याक तो आमचो बेगीन करून दिवचो. आनी कुडशे आमचो आसा तो रोड सामको कांयच ना, लोक बेजार जाल्ले आसा सामके. तो रोड ना जाल्यार PWDन ते पेज वर्क तरी काडचे. म्हादयचेर टुरिजमाचे चलपी रिव्हर राफ्टिंगाचोय फाटल्या 3 वर्सांचो सुमार 1.5 लाख फंड पंचायतीक आयिल्लो ना. फंड येवंक ना ताचे खापर सध्याचो सरपंच घालता फाटल्या पंचायत मंडळाचेर. पंचायतीन खंय आतां टुरिजमाक नव्यान पत्र बरयलां. रिव्हर राफ्टिंग फंडाचे आसा ते आमी आतां परत लेटर धाडला की 3 वर्साचो फंड वचूच पडो नासला, तो आमकां फंड दिवचो. ते वर्षे पंचान सरपंचान तेजी कांयच दखल घेवना. आतां आमी परत टुरिजमाक लेटर केला की तो फंड आमकां दिवचो म्हणून. ओके. कितलो आसा तो फंड पेंडींग? 1.5 लाख वर्साक 50,000 न्ही, 3 वर्सांचो. 3 वर्साचो. पंचायतीन येवप, थाराव घेवप, मात मागीर फुडें कांयच ना म्हूण लोक बेजार. सरकार खंय असले गरीब पंचायतींच्या विकास कामांचेर कांयच लक्ष दिना. थळावे आमदार मंत्र्याचें लक्ष ना म्हूण लोक बोवाळ मारता. पंचायतींतले रस्ते खंय सामकेच काबार जाल्यात. आणि तेतूच काय रस्त्याची ताका कितल्याचे हे जाल्ले खर्च पडलेले खंयचो रस्तो? कुडश्यां कितें जालां? कुडश्यातून तो सवाट्याची पंचायत तो हो कित्या पासून ताचो ठराव जायना आणि कित्याक लागून तेजी त्या रस्त्याची चवकशी जायना. कितें जालें रस्त्याक? त्या रस्त्याक वाट ना न्हू, जितके बरे दोबरे पडलेले आहा आणि त्याच रस्त्यातून बावड्या भुरगे सगळे त्या वाटेन घोळटाले. ती चवकशी त्या रस्त्याची कोण घेयना. ही कित्या कारणां लागून तसल्यांनीच ते लोक तसे भुरगे बावडे दूर पडटा म्हणून ह्या रस्त्यान तशें शॉर्टकट म्हणून ते लागीं हेणी ते तशें वयताले ते. आनी आमदार पासून हांगा तो पासून कांय त्या वाटेन लक्ष मारिना. आनी सगळो हें सगळें पणजे आमच्या ह्या वाटेन ह्या पंचायत सावाड्याच्या पंचायत मध्ये कांयच ना. हे आसले रोजगार ते बंद आनी कितें आसलेलें तें बंद, कांय एक ना. येवचो ठराव घेवपाचो वचपाचें जालें काम. तेज्या फुडें आनी चवकशी कांयच ना. आतां माती मारल्या रस्त्याक माती मारल्या. हय रस्त्याक आतां माती मारल्या खळक्यान दोबरे पडल्या थंयसर. आमची मागणी मागीर रस्तो जावचो अशी आमची मागणी आहा. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.